बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोषाच्या उमाड्यांनी आनी उपकारी मोनान भरून आमी आयज आमच्या कातोलीक धर्मांत चड भोक्ती आसलोल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समोरमता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान व्हडे हुशारकायेन शुभ वर्तमान पयसुल्ल्या देशांनी परगटले. ह्या वरवीं तो शुभ वर्तमानाचो नीज परगटणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची उर्बा आनी यत्न आमकां शुभ वर्तमानाचे परगटणेन प्रेरणा. तर ह्या मिसान वांटो घेतना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत शुभ वर्तमान उर्बेन परगटूंक फुर्ती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज व्हडा दबाज्यान आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब समोरमता. आमच्या गोंयांत ताणें हो भावार्थ हाडलो आनी देखून आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो न्हय कालचो पूण सान फ्रांसीस शावेराचो. आयज ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता आसतना आमी ताचे भाशेन जावंक उर्बेवून परगटणार जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी जायते फावट शुभ वर्तमान परगटूंक आमी लोचल्या फाटीं सरल्या. ह्या खातीर देवाचे काकलुतेक आतां उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सणांत सांकवार मरेत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर.
प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बसूया. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा शांती सोडवून परगटा अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता. चिंत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटा ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो. आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोट्टन जाल्ले जेरुसाल्याचे गोरा निवासानो खुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजयता. जेरुसाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावळो झुजांक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. Sogli, soglia, संसाराक वचा, शुभवर्तमान परगट करा. नवें गीत रोचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोदगितां गायात. जबाब. Soglia, संसाराक वचा, शुभवर्तमान परगट करा. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोनाक गोडात. वयर काडात नांव देवाचें. परगटात तारोन ताचें. जबाब. Soglia, संसाराक वचा, शुभवर्तमान परगट करा. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. जबाब. Soglia, संसाराक वचा, शुभवर्तमान परगट करा. पोरजा पोरजानू आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. Soglia, संसाराक वचा, शुभवर्तमान परगट करा. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संसार नितीची ताची रजवट. जबाब. Soglia, संसाराक वचा, शुभवर्तमान
बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां. तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय अस्कोत जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सगळीं Alleluia, Alleluia, Alleluia. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवोन जोडतलो. पूण जो सोतमानिना जायत तो खास्तीचे फर्मोन घेतलो. सोतमानतोल्या बरोबर ह्यो हुखुना आसतल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटली, 8व्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचे कितेंय तेय पियेतीत बी तांकां ते वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोमतोच वयर सर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावरतालो आनी बरोबर जातोल्या विस्मिता उद्देशी तांचें उतर थिरायतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज व्हड कुशालकायेन आमी आमच्या गोंयच्या सायबाची परब समारंभता. आनी पुर्बे सोमुयार आमचो विशय असो शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी. आयच्या शुभ वर्तमानाची उतरां ह्या उतरांनी सुरू जाल्यान. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगट करात.
जेजूच्या शिसांनी वेगवेगळे सुवातेर वचून शुभ वर्तमानाचे दूत ते जाले आनी तांतलो एकलो श्रेश्ठ दोन दूत म्हटल्यार भाग्योन पावलो. ताचे नवसोडणे उपरांत जो दैवीक अणभव ताका फावो जालो तो मिशनरी व्याजी करून तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. भाग्योन पावलो भाशेन देवान आमकां आनीक एक व्हड मिशनार श्रेश्ठ मिशनार फावो केलो आनी तो म्हटल्यार भाग्योन फ्रांसीस शावेर. देखून आमी ताका मिसांवाचो पात्रोन म्हणटा. शुभ वर्तमानाच्या उतरां वरवीं ताच्या जिविताची नवसोडणी जाली आनी जो देवीक अणभव ताका फावो जालो तो आजयेच्या लोकांक दिवंक तो आमचे मोदें आयलो. भाव भयणानो, दुबाव विरेत जी उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकोल्यांत भाग्योन पावलुची ती भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत मुटली आसतली. शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोड करिना जाल्यार म्हजें खोटा. भाव भयणानो, भाग्योन फ्रांसीस शावेरान देवाचें शुभ वर्तमान दोन तरेनी परगोटलें, उतरांनी खोरण्यांनी. कशें उतरांनी परगोटलें जायत मिसाचे भेटेन देवाच्या उतराची परगोटणी करून शुभ वर्तमानाची ओळख दोतोनी वरवीं भुरग्यांक दिवून आनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वां शेगुणा पोरमोणे वाडलोल्यांक शिकवण दिवन. तशेंच खोरण्यांनी कशें परगोटलें जायत शुभ वर्तमानाच्या उतरा पोरमोणे आपलें जिवीत जेवून तो दुसऱ्यांक एक देख जालो. किरीटपणी शुभ वर्तमानांतले ते तीन व्हडले शेगूण ताणें आपल्या जिवितांत आपणायले आनी ते म्हटल्यार मोगाचो, सेवेचो आनी मनशाच्या जिविताक मान दिवपाचो. आमच्या गोंयचेंच उदाहरण घेवया. हांगासर ओल्ड गोवा ते सुवातेर एक रॉयल हॉस्पिटल म्हूण आसलें आनी ह्या हॉस्पिटलांत तो दिसपोटी दुयेंतीची सेवा करतालो. तशेंच हांगासर सेंट लाजारस ह्या नांवाचें लेप्रोसारियम आसलें जंयसर तो खोडकारांची दिसपोटी सेवा करूंक वेतालो. प्रेजांव आसलें हांगासर, थंयसर दिसपोटी त्या बंदखणींत आसलोल्या भावा भयणांची तो काळजी घेवंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक तो थंयसर वेतालो. आनी हे तरेन तो मोगाचो गूण, सेवेचो गूण आनी मनीसपणाचो दर्जो उंच दवरपाचो गूण आपल्या जिवितांत जेलो. भाव भयणानो, हें ताचें मुणयारपण आमकां एक सोत थावें करता आनी हें सोत म्हटल्यार शुभ वर्तमाना पोरमोणे ताणें आपल्या उतरां आनी खोडण्यां वरवीं हें शुभ वर्तमान तें पाळलें. भाव भयणानो, आमच्यान म्हणूं येता ताचें जिवीत शुभ वर्तमानाचो एक हारसो जालो. भाव भयणानो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आनी मुणयारपण हांव नियाळटना म्हाका भाग्योन पावलुच्या उतरांचो उगडास जालो. कोरिंथकारांचे दुसरे चिटीन 5व्या आवेस्वरान 14वे वळीन भाग्योन पावलो असो म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिता. भाव भयणानो, हेंच हांव भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पळयतां. क्रिस्ताचो मोग ताका थार दिनासलो आनी क्रिस्ता खातीर ओतमे जिखूंक तो हारपीट जालो, खूब भारी वावुरलो. ही वॉज अ सेंट इन हरी एंड वॉज डेस्परेट टू वीन मोर सोल्स फॉर क्रायस्ट. भाव भयणानो, आमच्या गोंयांत येवन तो समाधान जालो ना, पूण जेजू खातीर आनिकूय ओतमे जिवंक वेगवेगळे सुवातेर तो गेलो. जावं फिशरीज कोस्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान ह्या सुवातांचेरूय तो गेलो. भाव भयणानो, थोडीच वर्सां ताका फावो जाली. ताची यादनीकपणाची वर्सां सगळीं मेळून सुमार 14 वर्सां. तांतलीं 10 वर्सां आमचे आजयेन ताणें सारलीं आनी उपरांत 46 वर्सांचे पिरायेर तरणाट्यापणारूच तो ह्या संवसाराक अंतरलो. पूण ह्या थोड्याशा वर्सांनी ताणें देवाच्या मोगाचो उजो हे आमचे आजयेन पेटयलो. आनी भाग्योन इनासानूय जेन्ना तो इंडियेंत येवचे पयलीं भाग्योन इनासान ताच्या फुडाऱ्यान ताका अशेंच म्हटलोलें, गो सेट ऑल ऑन फायर. भाव भयणानो,
आयज ताची देख आमी घेता आसतना ताची परब पाळटा आसतना आमी कसलो संदेश आमच्या जिविताक घेतोले काय भाव भयणानो आमचो गोंयचो साहेब आमी शुभ वर्तमानाची पोरगोटणारा जावचे पासत आमकां नमुनो जाता कशी आमी पोरगोटणारा जावचें तो आपल्या जिवितांतल्यान आमकां शिकयता पयले सुवातेर आमच्या जिविताचें समर्पण करुया जरी हांव देवाक म्हजें जिविताचें समर्पण करता तेन्ना देव तें न्हवसोरता आनी शुभ वर्तमानाचें हात्यार करता आमचे वरवीं देव जायतें बरेंपण ह्या समाजांत हाडटा आनी आपलें राज विस्तारता देवाक जाय फकत आमचें आयतें काळीज आनी आमचें आयतें मन भाव भयणानो आमच्या जिवितांतल्यान देव आपली पदवी दाखयता आनी जायत्यांक आमचे वरवीं तो आपले पाटलावदार करता देखून शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आमकां अशीं मेळटात सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो हो पयलो संदेश आमच्या जिविताक दुसरो संदेश शुभ वर्तमान पोरगोटूंची उर्बा आमकां आसूंक जाय आयचे उद्गारांत आमी गायलां सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात शुभ वर्तमान जिवन सो देवीक अणभव आमकां फावो जाता तो आमी एकामेकाक वांटूंक जाय जेन्ना आमी एकामेकाक वांट्टा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक भावार्थाचें जिवीत जिवंक आमी तांकां आदाराची जाता भाव भयणानो फ्रांसीस शावेर आमचे आजयेंत आसलो तेन्ना ताणें आपल्या एका याज्ञीक भावाक रोमा शारांत अशी एक चीट बरयली आनी चिटीचेर तो असो म्हणटा हांगासर मुणगे आजयेंत वो इंडियेंत जायतीं जाणां क्रिस्तांव जायनात एकूच कारोणाक लागून तांकां क्रिस्तांव करूंक कोणूच ना भाव भयणानो जरी तर आमी शुभ वर्तमानाचें मिसांव पोरगोटूचें सोडलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवंक पावचें ना देखून आमचे भितर जी फ्रांसीस शावेराक उर्बा आसली ती आमचे भितरूय जागृत करुया हो दुसरो संदेश आनी तिसरे सुवातेर शेवटाक शुभ वर्तमान पोरगोटूंचो वावर सोंपो न्हय परतेंच जाल्यार जिवितांत सॅक्रिफीस आनी संकोश्टांक फुडो करचो पडटा पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया तो कोश्टांक भियेलो ना परतेंच जाल्यार देवाक तो दिसपटी असो मागणें करतालो आम्प्ल्यूस डॉमिने आम्प्ल्यूस म्हणजे सायबा म्हाका कोश दी आनीक खुरीस दी म्हज्या जिवितांत तुजे पासत कोश सोसूंक हांव तयार आसां कित्याक तो जाणा आसलो भाग्योन पावलू भाशेन हांव कितें करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा भाव भयणानो जेजू खातीर हांवें कोश सोंसले जाल्यार तें केन्नाच निर्फळ जावचें ना त्या कोश्टांची देव जेरूल तुका आनी म्हाका मोसोरी दितलो भाग्योन फ्रांसीस शावेराक ताणी मोसोर दिली ताची कूड ताणें कुसूंक दिली ना सासणीक जिवितांत ताका भितर घेतलो भाव भयणानो आयज हे परबे सुमुयार भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमची नदर घालून आमी ताचे भाशेन उर्बेवून पोरगोटणार जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया आमेन ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावून आमचो बाबात व्हडल्या ताळ्यान पोरगोटुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बाबा स्वर्गांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो आंकवार वैताय सोलमलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्या पोते देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयें शिव्या मेल्यांची सुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक
भक्तांचो आयतार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी जेसू मुखार दवरुया. पोवीस सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागुयन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी धीरान सगळ्या राष्ट्रांक शिववर्तमान परगट करूंक बापाचें बोड तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. संवसारांतल्या मिशनरांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वार करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान आनी भावार्थाच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. भावार्था खातीर कोस सोंसतल्यांनी बागुयन फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजोवन दिवंक आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सदांकाल ती विस्वासी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आयची समोरमणी आमचो भावात खोलावंक आनी आमच्या भाग्यवंतपणाक आदाराचो जावंक आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. सुर्गींच्या बापा ही मागणी आमी तुका उबारल्यान आमची मागणी तूं दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवा उठोन आमी घेतला ताका आमी सभाग दिला. सभाग जावनी जिविताचो मोगान केले बेजोनेचो बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाक समोर दिले जिवीत ताच्या उतरार पाडून हाडून हेच पेटोवणे जेसू वरवीं आत्म्याचे बोड आमचेर देंवता. म्हज्या बाबा भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या आदावाक सोडे स्पोर मानून घेव. देवा सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समोर पिताव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक काडूंक बागुयन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव कोरचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार खालसाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोरताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन फ्रांसीस शावेरा तुज्या भोगताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता तांची शिकवण आमचे गिन्यान उसवाडायता ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात बाबार्थाचो कूड पोरगोठुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण पोरगोटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुझे बागेवन धरून दिता सान फ्रांसीस शावेर आनी सोरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. ह्या वेळार जेजून शिकयले मागणे सगळी आमी बाबार्थान उच्चारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sorves por
भयणीनो, जिव्या जेजूक आमी शेवला. आमच्या काळजांनी तो ठिकाण करता. दिसा दिसपट्ट्या त्रासांक जेन्ना आमी सांपडटात तेन्ना तांकां फुडो करूंक तोच आमकां वाट दाखयता, धीर आनी आदार दिता. दिनवाशी मनान ओगेपणान ताका आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बाग्योन फ्रांसिस्काच्या काळसान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उत्सव आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळसांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून दोन परगोटणार आनी वीरपोक आमचे मोदे उपसोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम सोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं आमी बसूया. मोगाळ बाबा भयणीनो, बाग्योन फ्रांसीस शावेराची कुशाल बरीत परब तुमकां सगल्यांक आवडेता. हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. Wish you the same, Father. आयज परबे दिसा मिसाची भेट समोरुमल्या फादर फ्रँकी फेर्नांडीस ताका आनी सोह बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास. हे मीस सोंपल्या उपरांत 6:15 आनी एक मीस आसतलें जे इंग्लीश भाशेन जातलें. फाल्यां तावन आमची मिसा ह्या दिसांनी जाता तशीच चालू आसतली. आनी ही मिसा आमच्या आर्च डायोसिसांतली दर एक फिरगोज समोर उमतली. फाल्यां 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातले आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे कालीस सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोरेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रे बापाक मानता तशें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव. आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.